एका महापुरुषान म्हटलेले, म्हाका 10 युवक मेळोवन दियात, हांव देश घडोवन दाखयतां। काणका खडपाबांदार तशे तरणाटे आसात जांणी सामाजीक लागणूक दाखयत गांव घडोवपाची देख घालून दिली। सरकारान करपाचे रस्तो दुरुस्तीचें काम आपुणूच करून दाखयलें। हे तरणाटे काम करतात ते आपल्या भाटात न्हू, ते करतात ते भौशीक काम। काणकाचो उदरगतीचो मार्ग काणका बांद वाड्यावयल्यान वयता, तो फोंडकुलांनी भरला। लोक घालून घेतात, वर्सां जाले, PWDक पडिल्ले ना। बायला भुरगीं स्कुटरी वयल्यान पडटा हे थळाव्यांक पळोवन नज जाले। तरणाटे एकठांय जाले, कोणे शिमीट हाडले, कोणे लोबर, कोणे उदक। फोंड पुरयले, एकीचे बळ दाखयले, समाजीक लागणूक दाखयली। आयकात प्रवीण च्यारी आनी अमय कोरगांवकाराक। आतां कितले तेंप जालो रोड असोच जाता, म्हटल्यार पोरू कॉन्ट्रॅक्टरान हांगासर जें काम गेल्लें पळय तें सारकें बरें करूंक ना। आजुनूय रोड दिसता पळय, तुमी पळोवंक शकता, इनकम्प्लीट काम। वर्स जावन गेले, पावस जावन सोंपलो, दुसरो पावस येयलो, तरी काम हांगा उरला। हांगासले जे कोण पंच मेंबर आसता, कोण आहा ते हांगासून 10 फावटी वयता, मात कितें आहा, हांगा जाणटी लोक आसता, बायकीन बसता, पडली कितले फावट पडली हांगासर, तांकां कोण पळोवंक येवंक ना। हे लास्टाक प्रवीण च्यारीन इनिशिएटीव घेतलो आनी आमी ताका सपोर्ट केलो आनी आतां आमी काम करून घेतलो। हो ह्या 10 दीस पावसान सारको रोड आनी हे व्हाय केल्लो पळय, तो 1 वर्स पयलीं केल्लो, ताका मेंटेनन्स हे कांयच करून अर्दो कुटो सांडलेलो आसलो। आनी अंदू पावसान तो आनीकूच येयला, म्हणजे लोकांचे इतले हाल जाले की आमकां ह्या रोडाक काणकेचे लोक येता, वेल्ल्या सगळे, तांकां खूब त्रास जाताले। म्हणजे उदक भरल्या उपरांत कळना जाल्यार होणको कितलो वता। थोडी बायलां मातशी बी पडली थोडे, म्हणून आमकां वाडेकारांक दिसलें की आमच्या हांगा आसा न्हू, म्हणून आमी ते सगळे जाण मेळ्ळे आनी लोबरा बीन एकठांय केले आनी हें केलां आनी ताका बेतो घालून घेतलो की लोकांक मातशें हें मेळोनी म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।